bring forests closer to the people, not just through statistics, but through stories, food, art, performances, and lived experiences. One of the most distinctive highlights of this festival is the Angan experience, an immersive traditional space where visitors will witness live demonstrations by our chane cards, khaje cards, our traditional coconut craft, clay pottery, gardening demonstrations, bee farming, and bamboo craft, etc., and other local art forms that reflect sustainable living practices passed down through generations. The Forest Kitchen is the soul of the festival, showcasing tribal and traditional cuisine inspired by forest communities and self-help groups. Food, after all, is one of the most powerful ways to understand culture. These recipes reflect seasonality, ecology, and respect for nature, reminding us that sustainability has always been a part of our traditional way of life. Our Green Bazaar is curated with stalls selling eco-friendly products and forest-based goods that supports local artisans and sustainable livelihoods. It reinforces that conservation and economic opportunity can coexist and must go hand in hand. Throughout the festival, visitors will witness a union of culture and conservation. Makanaka plastic carries a strong green message, and folk forms of Morulo, Dhalo, Fugdi to Gajanritya, fusion tribal dance and music performances showcase our tradition and culture, and a fusion fashion show highlighting the traditional Kunbi and Goan occupations by Vama de Mello. Specially curated, a gaming area has been created here with age-old traditional games we all played in our childhood. The interactive and educational sessions on birds, butterflies, snakebite awareness, forest plants in food and medicine, sacred forest groves that we call Devrai, ecotourism, homestays aims to spark curiosity, build awareness, and encourage responsible engagement with nature amongst our youth. The entertainment at the opening ceremony will feature Sonia Sirsat and our orchestra, followed the next few days with a lot of entertainment and live bands, all Goan, that is Rasam, Gravity, Shine On, Black Sapphire, setting the tone for a 3-day vibrant celebration. This brings me to the momentous highlight of the evening, the release of our coffee table book, The Forest Recipes of Goa, Stories of Tribal Food, a photo essay by Asavari Kulkarni, and it has been published by JFDC. This book is deeply personal and as it is powerfully documents Goa's age-old tribal food traditions, where food is inseparable from the forest, memory and identity. This book beautifully maps how seasons, sacred groves, festivals and survival have shaped tribal food practices. It preserves stories that are fragile yet deeply rooted in the interiors. Asawari's journey over 2 decades as a photographer, visual storyteller and filmmaker is one of resilience, courage and unwavering commitment to documenting culture. We take great pride in acknowledging our perseverance and our immense creative vision. I would also like to extend my sincere gratitude to our esteemed corporate partners, Vedanta Sezagoa, Fomento and IHCL Taj, for their invaluable support in bringing this publication to life. We deeply appreciate your commitment to sustainability and culture. It is important to recognize that Goa is among India's greenest states, consistently reporting forest cover exceeding 60% of its geographical area, far above the national target of 33%. This achievement places Goa among the leading states in the country in terms of green cover. This distinction is not accidental. Goa's forests form part of the biodiversity-rich Western Ghats, a global hotspot, and the increasing mangroves as well has led to Goa being the greenest state. However, being green state also brings greater responsibility. The Forest Department and the corporation approach is clear: conservation with care, access with accountability, and focus on development with responsibility. GFDC is actively developing ecotourism activities that allow visitors to experience our forests without disturbing fragile ecosystems. This includes nature trails, wildlife safaris, ecotourism cottages, visitor infrastructure, and public conveniences, all designed with sustainability at the core. And in this digital age, everything is accessible on your smartphone, and so is our website, where you can seamlessly book your experiences. Ecotourism, when done responsibly, becomes a powerful tool
not only for awareness but also for local livelihoods and long-term forest protection. In this context, I want to clearly state that the Goa Forest Diversity Festival is not a distraction, as all the detractors would like to say, but it's a conservation tool. Through this festival, we are sensitizing youth and citizens to critical issues such as plastic pollution, wildlife protection, and sustainable living. Conservation cannot succeed through legislation alone. It requires active community participation. With this vision, we are also working towards this beautiful mini forest in the heart of this city to be a public space where nature, livelihoods, and community come together. As part of this initiative, 20 festival stalls here will be converted into permanent structures, providing a dedicated platform for self-help groups, local artisans, forest-based producers, and eco-entrepreneurs to showcase and sell their products. This space here at the Art Park is envisioned not merely as a one-time event, but as a regular weekly or monthly marketplace, enabling sustainable livelihoods, encouraging green entrepreneurship, and bringing citizens closer to nature-driven economies. This unique one-of-its-kind festival that provides a platform for the tribal communities and self-help groups to showcase their forest-inspired cuisine and culture. When people understand, they care. And when people care, they protect. Before I conclude, I'm delighted to share that another important highlight of this festival was the release of this stunning wildlife documentary, Falling Off the Radar, Waterfalls of Goa, directed by acclaimed wildlife photographer and filmmaker, Mr. Giri Kavale, and produced by Storylark team. The film is the result of 6 months of dedicated effort, a visual and sensory experience that truly captures the magic of Goa's forests and waterfalls. This documentary, like this festival, is an invitation to the world to pause, admire, appreciate, and protect our planet. With this, I once again welcome you all to the Goa Forest Diversity Festival 2026. I invite each one of you to immerse yourselves fully in this celebration for the next 3 days, engage with its stories, and carry forward this message. I'm very, very grateful and thankful to the Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawantji, for supporting this initiative and helping us give wings to this festival. It wouldn't have been possible without your support, sir. I'm thankful to the Honorable Forest Minister for supporting us in every which way, the Goa Corporation, the Forest Department, the GFDC team, my team led by Errol, Aditi, Komal, and of course the EMC, Kedar Dume and Clive, for executing this so beautifully. Let us celebrate our forests, let us honor our traditions, and let us commit ourselves to a future where development and nature walk together. Thank you. Jai Hind, Jai Gomatrak. Thank you, ma'am, for this inspiring and thoughtful remarks. फुडले गोयचे आदरणीय रानखात्याचे मंत्री भोमाने श्री विश्वजीत बाब राणे हांकां आपले विचार मांडचे खातीर हांव फुडें दितां. आदरणीय श्री रोहनजी खोटे पर्यटन मंत्री. A very good evening to all of you. आयची गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल 2026 व्यासपीठार उपस्थित आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, युनियन मिनिस्टर फॉर न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी आमचे श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचे मित्र बाब विश्वजित राणे, राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद शेठ तानावडे, GFDCची अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणे, आमचे ACCF श्री कमला दत्त, हांगा उपस्थित सगळे ज्येष्ठ नागरिक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे पदाधिकारी, उपस्थित स्टुडंट्स, आमचे पत्रकार आणि मिडिया भाव आणि भयणीनो, खूप आनंद जाता ह्या फेस्टिवलाक उपस्थित रावपाक. गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल, something different to think about. When we talk about biodiversity, we talk about the plants, the animals, the microorganisms, and many things. And when we talk about diversity, we talk about sustainability.
The whole festival complements the thought of tourism that we have been taking ahead. 2022 as Goa was recognized only for Goa as sun, sand and sea destination, we slowly transited and made it Goa Beyond Beaches. Goa Beyond Beaches talks about hinterland eco-tourism, talks about adventure, wellness, culinary, talks about our heritage, festivals and many things which we need to enhance and also give a platform for people to understand that the perception of Goa is not only about sun, sand, sea and party life, but much more to it. And हांगा येतकर खूब आनंद जालो हें पळयता आसतना कित्याक टुडे Goa is talking about, in fact Goa is the first state to talk about regenerative tourism. As the world talks about sustainability, sustainability only minimizes negative impacts. We are going one step ahead and we talk about regenerative tourism built upon the three pillars of economy, environment and the society. The tourism is the mainstay for the economy of Goa, so we need to make it inclusive. We need to ensure that the last person, आम्ही आत्मनिर्भर गोंय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय मुख्यमंत्री म्हणटा, त्या लास्ट मनशा कडेन पावपाक अंत्योदय प्रमाणे टुरिझम कशें इन्क्लुसीव जावप हाचेर विचार करतात आणि खास करून एनवायरमेंट करता आसतना इट्स नॉट अबाउट बीइंग टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल टुरिझम, इट्स ऑल्सो हाउ वी लुक एट रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट कमिंग इन, एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली ओवर हियर, looking at and enjoying Goa, but not destroying the ecosystem and leaving it as legacy for the next generation. So these are challenges the Goa government today is working closely. So one side we have the talking about the numbers, and the second side we are talking about quality over quantity. We need to find a model which balances. So carrying capacities are being studied, and in this whole thing, we need to give a message to the next generation. हांगा जेन्ना आयले तेन्ना तो NGO जो आशिल्लो उजवाड, I think give a very good message about plastic. आमच्या लायफान दिसाक डेली प्लास्टीक जाय पडटा आनी हांगाच्यान वतकर भायरूच कोण तरी प्लास्टीक घेवन आसा तो परत आमी प्लास्टीक उबारून व्हरतले. भायर समज गेले, इफ यू ट्रॅव्हल अब्रॉड, I always tell my friends, if we eat a little small chocolate also, we ensure that the plastic wrapper goes back in our pocket, like the nearest dustbin, and the segregated waste करता आमी. आनी हांगा भारत देशान येतकर सरकारान एक काम करपाचें, आपूण पयशे दिता, आपूण टॅक्स भरता, आपूण टॅक्स पेयराच्यान तुमी करतले काम तुमी करपाचें. This is the attitude. I think it should start from home. The students are the best messengers and they can create a difference. Dr. Divya Rane has a great passion in whatever she does, and every time when she puts a festival together, it's not about coming with a festival, but it's coming with new ideas naturally and trying to complement and make it a thing for every age group. Happy to see every age group here coming and enjoying the festival. I should compliment Dr. Divya Rane for having organized along with her team this beautiful Goa Forest Diversity Festival 2026. Divya, I think this idea complements with the tourism department's idea. Let us work together, collaborate and ensure that we pass a good message of regenerative tourism, making it very inclusive. Once again, my best wishes to the festival. Convey my best wishes to Ashavari and the whole team who have been instrumental to make this thing look much more and ensure that much more flavors are added to this festival. तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं. भुवनेश रोहन बाब, फुले स्वातंत्र्य मागता भुवनेश विश्वजीत बाब राणे यांच्या लागी की तुम्ही आपले विचार मांडचे. Namaskar, and especially to all the students present here today. हांगा उपस्थित आमचे मदीं गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मदीं आमचे नेते आनी आमचे बाब श्रीपाद नाईक, सदांत शेट कानवडे, म्हजो मित्र रोहन कवटे, चेअरमॅन फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर दिव्या राणे, कमल दत्ता, आमचे PCCF, and everyone present here today. I don't want to make it a long and a boring speech, but I would like to wish the Goa Forest Development Corporation for coming up with this Goa Forest Diversity Festival 2026. It's an innovative idea, and especially to all of you, all the younger generation here, the idea and the thought and the deep thought of coming out with a book by Ashavari Kulkarni is all about the forest and a different way of life that exists in Goa, which many of us have not been. I don't think I have. I only saw a glance, but we have not got that type of exposure of what actually exists in Goa. It's an excellent initiative by the Goa Forest Development Corporation, and just like what Rohan said, working together, they will be able to do, they will lead the way in a very different way about and perception about Goa
across the globe. And I would like to also wish my good friend Giri Kawali, who has come out with one of the most amazing videos of the waterfalls and all about the forest of Goa. I was just telling Honorable Chief Minister that it took a lot of time, and Giri is an amazing and a passionate photographer, and I think this will do a lot of good for the image of the state of Goa. I think Honorable Tourism Minister will agree. We were just discussing and the depth of which we can go and promote Goa in a very different way. I think the role lies with Honorable Tourism Minister and the ideas that the Chairman of the Forest Development Corporation, Dr. Divya Rane, has been coming out. I don't want to take much time, but this is at depth, thought at depth. And if you go at depth and think very differently, I think we'll be able to create a different Goa and bring the best of Goa in front of the people. Not only people from within the state of Goa, but people coming from out and learning more about Goa. I don't want to take much time, but I have to wish Goa Forest Development Corporation and the chairman for the innovative ideas. Forest Development Corporation, Forest Ministry, I must say, credit to the Chief Minister, but Forest Ministry, I don't think we have much of a role with this, this type of thought process and ideas. The idea that has come out from the, though it comes under the Forest Ministry, but it is a thought that has come out from the Goa Forest Development Corporation. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री म्हणटा त्या सायडीक क्रेडिट घालता तशें ना तें, पण आयज मुख्यमंत्रीन जे सहकार्य दिल्लें आसा आनी also the initiative that the thought comes and the depth of which you think and what you want to do. I think it's a good initiative by the Forest Development Corporation, and thank the Honorable Chief Minister for supporting the Forest Ministry. Thank you so much. नेवरेकर सर. उपरांत गोयचे ज्येष्ठ राजकारणी केंद्रीय राज्यमंत्री ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे लागीं मागता की तुमी विचार मांडचे. नमस्कार. Opening ceremony, Goa Forest Diversity Festival 2026, organized by the Goa Forest Diversity Festival, Goa Forest Corporation. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of Forest, Health, Town Country and Minister Sri Vishwajit Rane ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha Sri Sadanand Sheikh Tanawade ji, Honorable Minister for Tourism, Information and Technology Sri Rohan Khote ji, Honorable Chairperson Goa Forest Development Corporation and MLA Puri Constituency, Dr. Divya Rane ji, Principal Chief Conservator of Forest Sri Kamal Datta ji, respected forest officers, friends from media, and my dear brothers and sisters. Good evening to all of you. I am delighted to be a part of the Goa Forest Diversity Festival 2026, Harvest of Happiness. The theme beautifully reminds us that lasting happiness is rooted in a healthy and balanced natural environment. Our ancient wisdom captured this truth in simple words. This is Vanya Jivanam Adharam. Forests are the foundation of life. Goa's forests are among its greatest treasure. They are not merely a green landscape, but living ecosystem that supports the biodiversity, protect water resources, regulate climate, and provide livelihood. Preserving forest diversity is therefore not only an environmental responsibility, but a commitment to human well-being. In today's world, climate change and environmental degradation present serious challenges. Conservation should never be seen as an obstacle to development. On the contrary, sustainable development is possible only when forest and nature are protected. Under the visionary leadership
of our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, India has adopted a holistic approach to environmental protection through initiatives such as Mission Life, afforestation program, and a strong push for renewable energy. As Minister of State for Power and New Renewable Energy, I firmly believe that clean energy and forest conservation go hand in hand. Renewable energy reduces pressure on forests, while healthy forests strengthen the climate resilience. I commend the effort of the Forest Department, tribal communities, NGOs and frontline forest staff for their dedicated work in conserving Goa's rich biodiversity. Their contribution is invaluable. Friends, the message of Harvest of Happiness is clear. When we protect forests and live responsibly, nature rewards us with health, livelihood, and long-term happiness. I urge especially our youth to take the leadership in this mission. I congratulate the organizer for this festival and wish it great success. Let us all work together to protect our forest and build a sustainable future for India. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much. देवरे करू आदरणीय भाऊ, आदरणीय श्री सदानंद शेठ तानावडेजी गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल या गोयच्या पहिल्या फेस्टिवलाक शुभेच्छा भेटयतात. गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल 2026 या फेस्टिवलाच्या उक्तावण सोहळ्याक व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्यानी आताच आपलें उलोवप केलें ते केंद्रातले केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, या खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे, आमचे पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे, ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेर, ज्यांच्या व्हिजनरी लिडरशिपीचेर हे कार्यक्रम येदोळ्ळो घडयता ती आमची पर्येची आमदार आनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा सौ दिव्या राणे, या खात्याचे प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटिव्ह ऑफ फॉरेस्ट कमल दत्ताजी, उपस्थित सगळे स्टुडंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, कॉर्पोरेशनचे सगळे स्टाफ आनी गोंय भल्ल्यान आयिल्ले वेगवेगळ्या भागांतल्या सगळ्या भावांनी भयणानो, खरें म्हणत जाल्यार प्रोटोकॉल तोडून उलयता. हांवें सीएमाचें परमिशन घेतलें आनी भाऊचेंय घेतलें. म्हाका केवळ शुभेच्छा दिवपाक जाय आशिल्लें. हांव आजच्या कार्यक्रमाक आमची कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा दिव्या राणेजी यांचे अभिनंदन करता. तांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव या माध्यमांतल्यान घेतिल्लो आसा. आमी पळयलो की माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एकूण गोंय जें आसा आमचें, बीच सोडून गोंय भायरूय कशें आसा हेची डॉक्युमेंटरी आमी पळयली. ब्युटिफूल अशें गोंय, आमची सगळीं झाडां आसत, वेगवेगळे झरे आसतले आनी फॉरेस्टान गोंय कशें आसा हें आमी सगळ्यांनी पळयलें. आनी बाय आसावरी कुलकर्णी हांच्यांनी जें पुस्तक, ज्या पुस्तका भितर एक गोंयचें क्युझीन जें आसा, ह्या क्युझिनाचेर तांच्यांनी कॉफी टेबल बुकूय केलो, तोय मुख्यमंत्र्याचे हस्ते रिलीज केलो, तोय आमी पळयलो. आनी ताका लागून एक बरें फेस्टिवल, ज्या फेस्टिवलांतल्या माध्यमांतल्यान आमचें गोंय कशें आसा आनी आमचे माननीय पर्यटन मंत्री ते पॉझिटिव्ह आसात. त्यांचें म्हणणें आसा की बियॉन्ड बिचीस, हांव गेल्या आठवड्यान त्यांच्या कार्यक्रमाक गेल्लो, देव बरें करूं, एक गीत आशिल्लें. म्हणजे गोंय जें आसा हें केवळ बिचा पुरतें व्हरूं जायना. हें गोंय हें आमचें वेगळें गोंय आसा, हें ट्युरिस्टांनी पळोवंक जाय. आनी त्यामुळे ज्या वेळाचेर ट्युरिस्ट येतात तेणे आमचे हें रानां जीं आसा तीं पळोवपाक जाय, सुंदर झरे आसा ते तांच्यांनी पळोवपाक जाय. आनी ह्या माध्यमांतल्यान एक वेगळेपण जें आसा आनी त्या हाका पूर्णपणे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे पूर्णपणे हे करता आसतना दे आर इन पॉझिटिव्ह मायंड आसात. तांकां दिसता की गोंय सुंदर आहा हें सगळ्यांनी पळोवचें. आमचे फॉरेस्ट मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी ह्या सगळे हो जो कार्यक्रम आसा हेचें आयोजन हांगा केल्लें आसा आनी हाच्या भितर खास जें हांव तेंचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी सांगलें की गोंयचें क्युझीन जें आसा, कारण गोंयचें खाणें पिणें जें आमचें आसा, खूब जाणांक आमी म्हणटात की आमचो गोंयचें क्युझीन जें आसा तें जर आमी खाल्लें जाल्यार 2 वरांनी परत भूक लागता. बाकीच्या भायर जायना. म्हणजे आमी जर नॉर्थ इंडियेक जर खाल्लें, दिल्ली वचून जर खाल्लें, दनपरां जेवलो जाल्यार रातचें जेवप अशें दिसना.
पण गोंयची जर आमी शीत कडी जर जेवले आसत, नुस्त्याचें हुमण किंवा आमची दाळ जरी आमी खाल्ली आसत जाल्यार 2 वरांनी 3:30 आमकां परत चाय आनी कितें तरी खावं जाय अशें दिसता. आनी त्यामुळे तेचें प्रेजेंटेशन जें आसा तें हांगासरल्या ह्या हाच्या भितर, कारण आमी भितर येतकच एक वेगळें वातावरण हांगा बशिल्लें पळयलें की आमी सगळे फॉरेस्टान बसल्या सारकें आमकां दिसता. आनी खूब बरें आसलें की भुरगीं हांगा आयल्यात. एक NGOन तांच्यांनी आमकां प्लास्टीक आमकां नाका ह्या तरेचो तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचें सादरीकरण केलें की प्लास्टिकान कितें जावं शकता. आनी त्यामुळे तेचें अलर्टनेस जें आसा, सरकार विविध हातूंतल्यान हें याद आसता, पण बऱ्याचदा कशें आसता की एखादो सरकार जो एखादो बरो निर्णय जरी घेतलो आसत जाल्यार बऱ्याचशी मेंटेलिटी आसता, बरें घेतलें की तें नेगेटीव कशें करप, हें बऱ्याच जाणांक आज संवय जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे स्टुडंट ही इज द रायट मनीस की जे भुरगीं ही लोकांक कन्विन्स करपाक शकतली. आमचें गोंय जें आसा हें गोंयचो सगळ्याकूच आदर आसा, सगळ्याकूच प्रेम आसा. आनी त्यामुळे बरेच जाण गोंयच्या संदर्भांतले उलयता आसतना खूब जाण दिसता की आमीच सगळे राखणदार, तशें आसना. हांगा प्रत्येकाक दिसता आपल्या गोंयचो अभिमान आसा. आनी म्हणून एक बरो इनिशिएटीव आमची दिव्याबाई राणे हांच्यांनी घेतिल्लो आसा, हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी म्हाका दिसता की हांगा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तांच्यांनी स्टॉलां दवरिल्ले, स्टॉलां ही परमनंट उरतलीं, पूण वेगवेगळ्या भागांतले जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात, कारण आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा, लखपती दिदी, गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी विजन जे तांच्या ते फुडें व्हरता आसतना गोंया भितर 4,500 महिला भगिनी ज्यो आसा ती स्वताच्या ताकदीचेर आज लखपती दिदी दिल्ल्यो आसा. म्हणजे लखपती दिता आसतना केवळ इन्कम त्यांचे म्हणजे केवळ धंदो 1 लाख न्ही, तर म्हयन्याक 1 लाख प्रॉफिट करपी गांवाच्या इन्कमाचेर न्ही, स्वताच्या इन्कमाचेर अश्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला आज फुडें सरिल्ल्यो आसा. 17,000 प्लस हे टार्गेट आसा. आनी त्यामुळे हे करता आसतना हो एक गूड इनिशिएटीव आमचे दिव्याबाई, आमी जशें म्हणटात की महिला सशक्तीकरण, हाच्या पयलीं केवळ लोक घोशणा करताले की महिला एम्पॉवरमेंट, पण खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जर कोणें केलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, मागीर तें केंद्राक आसतलें किंवा गोंयांत आसतलें. हे इनिशिएटीव ताचोच एक भाग आसा आनी हांव म्हणूनच तेंचें अभिनंदन करता, कारण एक वेगळें प्लॅटफॉर्म गोंयच्या महिलांक लागून तेंच्यांनी उपलब्ध केल्लें आसा. आनी त्यामुळे गोंयान येणारो टुरिस्ट जो आसा ताका दिसूं जाय आमी सगळ्याक जेन्ना फिरतले तातूंतली सान वेळाचेर हांगा येतले, हांगाय काय तरी खरेदी करतले आनी हांगासले घेवन वतले. हांगासले आमी पळयतात वेगवेगळे आमच्यो स्वीट्स एखादें आसत, म्हणजे खावपाच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आसा आमी गोंयांत करणाऱ्यो, हे सगळे वस्तू हांगा विकले गेले वयतल्यो. आनी वेगवेगळे खावपाचे हे जे आसात, हांव खूब जाणांक सांगता, तुमकां बरें जर खरें गोंयचें क्युजीन खावं जाय जाल्यार बारीकशा हॉटेलान कोंपडेन वचून तें खाल्लें आसत जाल्यार तें खरें मेळटा. आनी त्यामुळे तें हांगा मेळटलें. आनी म्हणून हांव परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी तांकां ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट केलो. माननीय फॉरेस्ट मंत्री विश्वजीत बाब राणे ज्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, कारण ते डायरेक्ट करपाक शकनात, कॉर्पोरेशन इज द इनिशिएटीव ते करपाक शकतात, म्हणून दिव्याबाई राणे हांचें अभिनंदन करता. आनी हे सगळें करता आसतना आमचे पर्यटन मंत्री तांकांय दिसता की टुरिजम जर आमकां जाय आसत जाल्यार हो टुरिजम बिचा भायर हो इको टुरिजमूय आसचो पडटलो. आनी त्यामुळे तांचोय ताका पूर्ण पाठिंबो आसा. आनी म्हणून परत एकदा ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करून म्हाका एक प्रोटोकॉल सोडून उलोवपाक दिलें म्हूण हांव माननीय मुख्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नायक विश्वजीत आनी रोहनबाब खंवटे हांकां धन्यवाद दिता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आदरणीय सदानंदजी तानावडे, ह्या उपरांत आमी जोरदार ताळयो वाजोवया आणि येवकार दिवया गोंय राज्याचे आदरणीय मुखेलमंत्री तसेच या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे सदा भशेन आपले नाविन्यपूर्ण परजळटे आणि कृतीशील विचार घेऊन तुमच्या सामकार आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या वतीन आयोजित केले गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल 2026 पहिल्याच फावटी अशा पद्धतीचे फेस्टिवल गोंय सरकारच्या फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी आयोजित करता. व्यासपीठाचेर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, ज्यांच्यानी ही इनिशिएटिव्ह घेतली ते डॉक्टर देविया राणे आणि PCCF समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो आनी भुरग्यांनो. गोंयचे फॉरेस्ट म्हटल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांनी पळयलें की पयलीच फावटी अशा पद्दतीचो सरकाराचो प्रयत्न आसा की फॉरेस्ट लोकांच्या मुखार दवरचे आनी ते फॉरेस्ट पळोवपा खातीर सगळ्यांनी हांगासर येवचें. तो पयलोच व्हिडिओ काडलो त्या हातूंतल्यान तुमी पळयलें की नेत्रावळीतलो पाळी आसतलो, सावी आसतलो, दूधसागर आसतलो, ह्या सारकेले वॉटरफॉल तुमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आनी म्हाका दिसता ज्यांच्यांनी केन्ना ह्या वॉटरफॉलाचो अनुभव घेवंक ना ताका व्हिडिओ रुपांतल्यान काय आसतना हय हे गोंयांत आसा ही पळोवपाची संद आमकां मेळ्ळ्या उपरांत थोडे जाण चक्रावले आसतले. बरेच जाण जे नेचर लवर्स आसता अशा पद्धतीच्या ह्या सगळ्या दूधसागराचो किंवा बाकीच्या सगळ्याचो आस्वाद घेतात, बट शहरांत रावपी लोकांक कदाचित हे पळोवपाक मेळना.
पण म्हाका दिसता हांव कौतुक करता आमच्या फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या ह्या निमित्तान हो व्हिडिओ विजीन पुराय जगभरांतलेर आमच्या गोंयांत आसलेलो वायल्ड लायफ आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीज आनी फॉरेस्ट हाजेर पळोवपा खातीर हो पुराय जगभर हो व्हिडिओ वतलो. सेकंड, द फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ द गोवा. सातत्यान आमी पळयता की आमकां 5 स्टारां आयल्या काय 5 स्टाराचें खावपाक मेळटा, पण गोंयची नवीन गोंयची पोन्नी रेसिपी कितें, गोंयकार कशा पद्दतीन रांदताले आनी विशेश करून फॉरेस्टान रावपी आमचे ट्रायबल भाव, फॉरेस्टान रावपी आमचे बाकीचे सगळे लोक हे कशा पद्दतीच्या रेसिपींतल्यान आनी पयलेच फावटी ती डॉक्युमेंटेशन करप गरजेचें आशिल्लें आनी तें डॉक्युमेंटेशन डॉक्टर देविया राणे हांच्यानी तेजें पुराय टिमीत केलां. त्या खातीरूय तेंची हांव तोखणाय करता, कारण हें काम सहसा अजून पर्यंत कोणी करूंक नाशिल्लें आनी हें करप गरजेचें आसा. आमी म्हणटा नेक्स्ट जेन झी जी म्हाज्या फुडें बशिल्ल्या ताका कदाचित म्हणजे फॉरेस्ट रेसिपीच्या बद्दल खबर आसची ना आनी ती समजून घेवपूय वयची ना, बट ती समजून घेतली आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो रेसिपीज कितें आसा ह्यो पळोवपा खातीर तें डॉक्युमेंटेशन जें केलां त्या डॉक्युमेंटेशना खातीरूय बी खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकार सदांच सदोदीत अशा पद्दतीची विविध फेस्टिवल करता. म्हाका खबर ना कितले जाण कितली फेस्टिवल्स पळयता ती. आमचे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय बी आमचे कॅज्यू फेस्टिवल करता, आमचे टुरिजम डेव्हलपमेंट फूड फेस्टिवल करता, आमचे फिश डिपार्टमेंट फिश फेस्टिवल करता, वायन फेस्टिवल करता, बर्ड फेस्टिवल्स करतात. अशा पद्दतीची विविध फेस्टिवल टायम टू टायम गोंय सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रमोट करपा खातीर सातत्यान करता. पण आयचे फेस्टिवल जे आसा फॉरेस्ट डायवर्सिटी, जेका आमी म्हणटा विजीन जल, जंगल आनी जमीन, ह्यो 3 गजाली हातूंतल्यान येता आनी सातत्यान इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. ऑफकोर्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द गोवा ऑल्सो, एंड दोज हू आर विजिटींग द टुरिस्ट तांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हणून गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या वन खात्याच्या वतीन तो फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर हे जबाबदारी घेतात की जल, जमीन आनी जंगल वाचचे हाच्या खातीर आमी सदोदीत कार्यरत करतले. हाच्या खातीर नवीन नवीन कायदे आसत जाल्यार ते कायदे करपाक, रिफॉर्म करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. कारण सातत्यान गोंय जे गोंय हे सन, सँड आनी सी हाच्या खातीर न्ही, गोंयचो ग्रीन कवर हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आनी तोय ग्रीन कवर सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर आसा. म्हणून तर हाच्या खातीर वेळच्या वेळी नवे रिफॉर्म्स करचे पडले आसत जाल्यार ते आमी करतले. पण बरी गजाल आसा, आमी म्हणटा की आमकां नाका प्लास्टीक ह्या सारकेल्या एनजीओतल्यान जे प्रमोट केलें की हय ही सांबाळपाची जबाबदारी फक्त सरकाराचीच न्हय, तर ही सांबाळपाची जबाबदारी जी आसा ही पुराय गोंयकारांची आसा, हांगा येवपी सगळ्या लोकांची आसा. पण हांगासलें जंगल आसतलें, उदक आसतलें, हे सांबाळपा खातीर आमी सगळ्यांनी तितकेच कार्यरत रावपाक जाय, आमी सगळ्या जाणांनी तितकेच प्रयत्नरत रावपाक जाय आनी ते वागतले हाजी हांव अप्रुबाय करता. म्हाका दिसता की खूब कमी जाणांक खबर आसा आमच्यो 6 वायल्ड लायफ सँच्युरीज आनी ताच्या उपरांत आमचे कडेन आसलेलो एक नॅशनल पार्क. आमचे कडेन आशिल्ले आमी पळयता की भगवान महावीर सँच्युरी, महादेवी सँच्युरी, बोंडला सँच्युरी, खोतीगांव सँच्युरी, नेत्रावळी सँच्युरी आनी सलीम अली बर्ड पार्क. कितल्या जाणांनी पळयला म्हाका खबर ना. सलीम अली बर्ड पार्क असो आमी हेवटेन काडलो काय चोडणा वयता ती फेरीबोट क्रॉस केली की आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें सगळें पळोवप एक काळाची गरज आसा आनी विशेश करून म्हणजे समोर बशिल्ल्या भुरग्यांनी ह्यो वायल्ड लायफ सँच्युरीज अनुभवप गरजेचें आसा. आनी ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्यातूनच तर आमकां म्हणजे 70 पासून काणकोण पर्यंत पुराय वेस्टर्न घाट आमी जाका म्हणटा की भारतांतलो एक वेस्टर्न घाट ज्या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात बायोडायवर्सिटी जर खंयसर पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार आमकां ह्या वेस्टर्न घाटांत पळोवपाक मेळटा, आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा, आमच्या वायल्ड लायफ सँच्युरीनी पळोवपाक मेळटा. म्हणून ती प्रिजर्व करता आसतना तेजो आस्वाद घेवप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा आनी ह्या हातूंतल्यान आमी ह्या फॉरेस्ट डायवर्सिटी पार्कांतल्यान तो प्रमोट करपाचें काम आमचे हे निश्चित करतले. म्हाका दिसता जेजेर आमी उलयता आतां पर्यंत की आमकां इंटरलँड टुरिजमाच्या बाबतींत किंवा आमी अशा पद्दतीन इको टुरिजमाचो कन्सेप्ट सातत्यान रिजनरेट टुरिजम हाजेर आमी तो परत परत उलयता. म्हाका दिसता ह्या वायल्ड फॉरेस्ट डायवर्सिटी ह्या संकल्पनेंतल्यान ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणांतल्यान ट्युरिस्ट हे गोंयांतल्या इंटेरियर्स किंवा फॉरेस्टांत वतले फॉरेस्ट पळोवपा खातीर. आनी म्हणून हांव परत एकदां डॉक्टर देविया राणे हाजें खूब खूब हांव कौतुक करता की पयलेच फावटी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनांतल्यान अशा पद्दतीच्या ह्या मांडवीच्या तिराचेर अशा पद्दतीचो हो फेस्टिवल हांगासर घडोवन हाडला. आनी फेस्टिवल घडोवन हाडटा आसतना इट इज नॉट जस्ट म्हणजे टू कम एंड एन्जॉय, बट इट इज फॉर द ट्रेडिशनल फूड्स एंड ट्रेडिशनल सगळ्या पद्दतीचो फुडाचो आस्वाद घेवपा खातीरय बी तांच्यांनी स्टॉल्स उबे केल्या. म्हाका दिसता फुडले 3 दीस ट्युरिस्ट आनी गोंयकार हांगासर येवन ह्या फेस्टिवलाचो आस्वाद घेतले आनी हे फेस्टिवल पुराय ह्या वर्साच्यान सुरवात जाला
आणि दर वर्सा आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात अशाच ह्या फेस्टिवलाचो आणि जागाय चूज करता आसतना खूप बऱ्या पद्धतीची जागा तेंच्यांनी चूज केल्या. ताज्या खातीर त्यांची तोखणाय करीत तितकी थोडी की समोर आशिल्ली मांडवी थंय उबो आशिल्लो परशुरामाचो स्टॅच्यू आणि हांगासर आशिल्ले आमचे फॉरेस्टांतले हे गार्डन आणि फॉरेस्टांतल्या गार्डनान जाता आसतना हे फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल हे खूप कितें कितें सांगून वता. म्हाका खात्री आसा की ह्याच फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी परत एकदा फॉरेस्ट डायवर्सिटी कडेन वळपा खातीर आमचे नवीन जनरेशन जेन झी हाच्या फुडें बसल्या ते अशा पद्धतीच्या फॉरेस्टाची काळजी घेवपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावतले. हांव परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक बेस्ट विशीस दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.